मायनिंग सुरू करपाक शक्य तें सगळें सरकारान करचें, काँग्रेस पुराय तेंको दितली अशें विधान नवो काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकारान हेडोनात केलें. सरकारांत आसा मेरेन विजय सरदेसाया कडेन चर्चा शक्य ना अशी स्पश्ट भुमिका ताणें घेतल्या. आपल्याक वेंचणुके पयलीं गोवा फॉरवर्डा कडेन युती जाय आशिल्ली, मात कांय अटी गरजेच्यो आशिल्ल्यो. वेंचणुके उपरांत गोवा फॉरवर्ड बीजेपी वटेन वचचो ना हाची गॅरंटी जाय आशिल्ली म्हूण गिरीश उलयलो. प्रत्येक आमदाराक आपले मन व्यक्त करपाचें. प्रत्येक आमदाराचो एक एंगल आसता. कदाचित थोड्या आमदारांक दिसलें आसतलें की गिरीश थंय फीट ना. आय रिस्पेक्ट दॅट सेंटिमेंट. कित्याक तेंचो हें हांव अशी अपेक्षा धरना की सगळ्या आमदारांनी म्हाकाच सपोर्ट करपाक जाय. सो प्रत्येकाचे पळोवपाचो दृश्टिकोन वेगळो आसता. आय रिस्पेक्ट इट. आतां हांव अध्यक्ष जाले ते बरोबर सगळे आमदार हांव मेळ्ळो. प्रत्येक आमदाराचे आनी आमचे जे लिडर आसात सिनियर तेंच्या हांव घरा गेलो आनी तांकां मेळपाक गेलो, तेंचो आशिर्वाद घेवपाक. कारण तेंचे सगळे एक जावन वचपाक. सो म्हाका जो रिस्पॉन्स आनी जी वेगळी एनर्जी हेंचे भितर मेळ्ळी आमदारां भितर व्हेरी पॉझिटीव आशिल्लें. आनी पयर सगळे फंक्शनाकूय आयले. सगळ्यांचो अंदाज आशिल्लो की आमदार येवपाना. बीजेपीचे स्टेट प्रेजिडेंटान स्टेटमेंट केलो की कितले आमदार येतले ते पळयाक आनी कितें. सो सगळे आमदार येयले. सो एक पॉझिटीव एनर्जी पार्टीन बिल्ड आसा जाल्ली. गिरीश चोडणकर आनी विजय सरदेसाय आज एका टेबलार बसून उलोवपाक शकतात की वेगळे तरेचे सरकार किंवा वेगळे तरेचे अलायन्स किंवा वेगळे तरेचे कंपोजिशन तयार करपाचें तुमची तयारी आसा काय? तुमकां सद्याक एट दीस मोमेंट दिसता की विजय इज युअर पॉलिटिकल रायवल एंड देर शुड नॉट बी एनी टॉक्स? पॉलिटिकल रायवल सद्याक विजय सरदेसायची जी एक तरेन फटींगपणां लोकां कडेन केली. लास्ट टायम लोकां कडेन तो एक एंटी बीजेपी प्लँकाचेर गेलो आनी लोकांक ताणें उतर दिलें की बीजेपी बरोबर कोणेच वचपाक जायना. कोण वयता तो सामको पातकी. ताका वेगळे वेगळे शब्द यूज केले जे हांव यूज करपाक ना. दोन दीस सर्कुलेट जाले. सो अशें करून ताणें एक आपल्याक प्रोजेक्ट केलें की आपूण बीजेपीचे कॉर्नर. बीजेपी म्हणटा ताका केन्नाच सत्तेर हाडपाक कोणेच वयचें न्ही आनी आपूण वचपाक तर सारकें. इलेक्शन जालें त्या बरोबर जे ताणें स्टँड घेतलो तो गोंयच्या खुबश्या लोकांक आवडलो ना. कारण ही सर्रास फटींगपण जालें लोकां कडेन. आय वॉज फॉर अलायन्स बट विथ सम कंडिशन्स. एक म्हणजे कोणी तरी विजय सरदेसायाची जबाबदारी घेवपाक जाय आशिल्ली की तो बीजेपी बरोबर वचपाना. की हांव कॉन्फिडंट आशिल्लो की विजय हो पावरा खातीर आसता. विजयाची आयडियोलॉजी म्हणजे पावर. आनी तो जर बीजेपी कमी पडले जाल्यार हो वयतलो म्हणून तेंचे जे फॉरवर्डाचे लिडर आशिल्ले आमी जे उलयताले जावं जे कोणी येताले आमकां लागीं हाडटाले तांकां हांव बेजिकली हेंच सांगतालो कोण तरी जबाबदारी घेवपाक जाय की तो बीजेपी बरोबर वचपाना. एक ऑर्डिनन्स सारको रूट करचो काय तुगेली ऑप्शनिंग सारकी गजाल? आमी सध्या सरकाराक ना. आमचें काम इतलेंच की सरकारा कडेन मायन बेगीनच्या बेगीन स्टार्ट करपाची हे मागणी करतात. ताजे खातीर जें कितें करपाचें तें करा. जें करपाक कितें करपाचें तुमी करात. आमी तुमी सपोर्ट करतले. कारण ते लोक आसा. सुप्रीम कोर्ट व्हेरी क्लियर आसा. मायन मिनरल एक्ट क्लियर आसा. जें करपाक जाय तें करात. तुमी सपोर्ट करतले. ह्या दोनूय गायडलायन्स तकले मुखार दवरून बरोबर कितें करपाक जाय तें तुमी करात. मायन बेगीन सुरू करात. आनी पूण मायनवाल्यांक तुमी बेश्टेच आश्वासन दिनाकात आमी करतात शिंगला येनाकात. शिंगला येनाकात. हे शिंगल लावपाचो धंदोच चल्लो आसा. गोंयच्यो हेरिटेज सुवाती देखरेखीक आउटसोर्स करपाचे केंद्राचे येवजणेक गोंय सरकार तयार. ओल्ड गोवा चर्चीचो फादर आनी वेवस्थापकी सदस्यां कडेन चर्चे उपरांत सरकारान निर्णय घेतलो. चर्ची कडल्यान एनओसी घेतले उपरांतच देखरेख करपी प्रायव्हेट कंपनीक ती सुवात दत्तक घेवंक मेळटली. धर्मीक संस्थांचे हिता आड कांयच जावचें ना म्हूण आर्कायव मंत्री विजय सांगता. आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आनी गोंयच्या धर्मीक संस्थांचे प्रतिनिधीं बरोबर गोंय सरकारान घेतिल्ले जोड बसकेंत केंद्राचे हेरिटेज सुवाती देखरेखीक आउटसोर्स करपाचे स्किमीचेर चर्चा जाली. ते स्किमीक विरोध करिनासतना ती चालीक लावप अशें खंय एकमतान थारलें. After discussing the pros and cons of the scheme, it has been felt, unanimously felt, that we should not say no to the scheme. The option of saying no to the scheme, especially when it came to Old Goa, was there. We have discussed it in detail and we have decided not to say no to the scheme. We means it's not only the government,
It is with the representatives of the diocese, the rector of the Bom Jesus Basilica, the parish priest of the Sir Cathedral. Now the issue is when there is a MOU that is going to be signed eventually, we want that the MOU should have an NOC which will be issued by the church. The NOC will have to be discussed. We have several conditions that we want involved in the NOC, which will make further problems impossible. So the interest of everybody, the interest of the state, the interest of the religious monument, the interest of the institution that runs the monument, interest of the ASI, and also the party which will be involved in the upkeep will be protected. स्कीम धर्मीक संस्था ताब्यात घेवपाविशीं न्ही, ताका लागून स्कीमीक चर्चेचो विरोध ना. The scheme clearly speaks about peripheral benefits, speaks about facilities or amenities that have to be created to facilitate the visits of the tourists. So how much is ही स्किमीचेर काँग्रेसीन टिकेक विजयान तोमणो मारलो. काँग्रेसीन खंय हे पयली धर्मीक सुवाती प्रायव्हेट पार्टींक मेंटेनन्साक दिल्ल्यो. In the past, the Humayun's tomb has been allotted by the UPA government to the Aga Khan Foundation. So there are precedences. So the Congress which talks about saying no, this is something that they are shocked with, they should know that history cannot be erased. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी. 13 मायाक बीजेपीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाचे सभेक 70तल्यान 2,500 कार्यकर्ते उभे करपाची घोषणा आरोग्य मंत्री वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणेन केल्या. ताका टार्गेट दिल्ले खंय 2,000. ताळगांव श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार जावपा आशिल्ले लोकसभेचे पूर्वतयारीचे सभेक 12,000 कार्यकर्ते हाडपाचें टार्गेट बीजेपीन दवरलां. अमित शाह कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करतलो. अरेंजमेंट आमी जे कितें केला, आमच्या पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष येता हेच्या खातीर आमी आयज मिटींग दवरल्या. फक्त रिव्ह्यू घेवपाक आनी नांवां फायनलायज करपाक की कोण खंयचे कोणी नांवां दिल्या हेनी आयज ही मिटींग आमी दवरल्या. आनी आमकां खात्री आसा की आमी जे टार्गेट आमकां पार्टीन दिल्या 2,000ची ते 2,000 पेक्षा वयर 1,500 लोक 70तल्यान 13 तारखेक मिटींगेक वयतले आनी उमेदीन वयतले. आनी आमी कित्याक सांगला लोकांक की आमी वचूंक जाय, कित्याक अध्यक्ष ज्या तरेन काम करता, आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाचे जे मार्गदर्शन ते आयज कर्नाटकान प्रचार जर करता तर पळोवपाची गोष्ट आनी शिकपाची गोष्ट. ज्या तरेन ते थंयच ठामपणे गेले इतले दीस ते रावल्या, बेळगांव पासून सगळीकडे त्यांचो प्रचार चालू आसा. ते ज्या तरेन प्रचार करता, ज्या तरेन विशय मांडटा, हे सगळे गोष्टी शिकपाक आमी जाय. आनी म्हाका दिसता की जे ते मार्गदर्शन करतले बूथ कमिटीच्या लोकांक, म्हाका दिसता हेजो खुबसो फायदो लोकसभा इलेक्शनान आमकां हेजो फायदो जातलो. आनी लोकांक बी नवीन प्रचार कशे करपाचे, विशय कशे मांडपाचे, लोकां मदीं कशे वचपाचे, हे सगळे गोष्टी तेंचे कडल्यान शिकपाची अशी एक हे आसा. आनी म्हाका खात्री आसा की एक यशस्वी असो मेळावो येता ते 13 तारखेक जातले. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.